गेल्या उपरांत ऑडिशन तांकां लायक जालें पसंत जालें आनी पूण ताजे सगळी पॅनल बसल्यात आनी ते विचारतात लायक आतां तूं सिलेक्ट जाल्यार तूं कालें करताय विल यू बी एबल टू मॅनेज काम आनी काम हांव आय डिडंट नो कालें सांगचें म्हूण गुत्तू ना म्हाका फूल स्टाक जमल्यार आय वॉन्ट म्हाका करूंक जाय हांव काम करनासलो मदें मदें मिटींग अटेंड करचें हांगा शॉर्ट रेडी जाताना हांव रुमान बसून मिटींग अटेंड करून पाप सगळीं राखून आसतात शॉर्टा खातीर मागीर आय फेल्ट लायक इट्स नॉट हॅपनिंग आनी बिकॉज इतलें व्हडलें टीम आसतना हांवें तांकां राखोवचें म्हाका समा दिसना म्हाका ऑफिसाच्या ग्रुपांतल्यान मेसेज येवन येतात ओ यू आर एन एक्टर तुजें रिलीज जावन हांव म्हाका काल करचें पूण नेक्स्ट म्हाका सिंग करूंक आसा आतां डिलीट करूंक न्ही कांय करूंक न्ही बट इट वेंट सो तुका कालें तुका करूंक जाय जाल्यार लायफान फस्ट तुवें इमॅजीन करचें तुज्या त्या कालें म्हणटात मोतीच्या पडद्यार पळय तुका अशेंत करूंक जाय लायक लायफान आय वॉन्ट टू अचीव दीस हांव तुका ह्या एका गोलाक म्हाका रीच जायचें कित्याक म्हळ्यार म्हाका देवान इतली तालेंतां दिल्यान जाल्यार हांव आतां एका दुसऱ्याच गांवाक वचून परतून म्हजें कालें म्हणटात फ्रॉम स्क्रॅच स्टार्ट करच्या बदलाक आय कॅन नरीश वॉट एवर आय हॅव हियर अँड देन स्प्रेड मोर हॅपीनेस हियर in my own home country ne hapte kekani sadanachi chini Carmel Cafe hapte kekani sadanachi chini Carmel Cafe Carmel Cafe Carmel Cafe a sip from the cup of life कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज आज आमच्या सांगात आसच्या सैर्याची वळख हांवें कंदीजे म्हणूनच ना कित्याक कोड्याळांतलो साबार लोक ताका बऱ्यान वळखता संगीतांतून सुरू जाल्लें ताचें पैण आदल्या वर्साच्या एका कोंकणी पिंतुरा वरवीं कोड्याळांत मात्रीनी सगळ्या संवसारभर तो फामाद जाला आमच्या फर्स्ट कार्मेल कॅफेच्या एपिसोडांत हांव तो ह्या एका व्यक्तीक आमच्या कार्मेल कॅफेक आपयचें म्हूण सांगून साबार अभिमानीनी म्हाका फेसबुकार जावं दी इंस्टाग्रामार तशेंच म्हाका पर्सनली कॉल करून मेसेज करून सांगलें आसा आणि आज या 19th एपिसोडा फायनली तो येवन आमच्या स्टुडियोक पावला तर पहिल्यान पहिले आमच्या वीक्षकातर्फेन आणि सर्व आमच्या कार्मेल कॅफे टिमातर्फेन हांव अश्विन डिकॉस्ताक या कार्मेल कॅफे एपिसोडाक स्वागत म्हणटा वेलकम कसो आसा हांव हुशार आसा तूं कशें आसा हांव हुशार आसा तर आमकां आतां इतले एपिसोड आतां 18 एपिसोड जाले आयज 19th एपिसोड पहिल्या एपिसोडांत हांव अश्विन डिकॉस्ताक आपयचें म्हूण सांगून बारीच तुज्या अभिमानीची एक डिमांड आसलें आणि फायनली तूं हांगा येवन पावलाय कशें भोगता खुशी जाता पहिल्यान पयलें देव बरें करूं म्हाका हांगासर येवंक आमंत्रण दिल्ल्याक आनी तुमच्या सवीक्षकांक हांव प्रणाम म्हणटा आनी या तर हांवें आतां आयकल्या प्रमाणे तुजी जर्नी सुरू जाली संगीतांतून संगीत जालें इन्स्ट्रुमेंट्स खेळटाय तेंत न्हू आतां आदल्या वर्सा अस्मिताय मुवी आयली सो ही एका जर्नी तुवें फाटीं घेवन पळयतना कालें भोगता तुका हाव डू यू फील एक्चुअली हांव एक नाचपी जावन म्हजी जर्नी स्टार्ट जाल्ली सो वेन आय वॉज स्मॉल हांव ल्हान आसतना एक म्हजें कालें म्हणटात वाड्यांत कालें फेस्तां आसतात वाड्याचें फेस्त आसता सो ते दाळ हांव म्हजें एकलें नेबर आसलें कॅरल म्हणून सो ताणें म्हाका एज अ डान्सर ताणें कालें म्हणटात म्हजें एक टॅलंट भायर काडूंक ताणें म्हाका हेल्प केलें सो तेंतून एज अ डान्सर हांव फ्लरीश जालो मागीर इगर्जीन जावन दी दोतोणीच्या दिसा आनी तेंतून उपरांत मांडसोबाणांत एक कॉम्पिटिशन आसलें दॅट वॉज द फर्स्ट टीव्ही रियलिटी शो आसलें रजा मजा म्हणून सो तातूंत हांवें पार्टिसिपेट केलें सो एज अ डान्सर म्हाका ती एक आयडेंटिटी मेळ्ळी उपरांत कालें म्हणटात शिबीर आसलें आनी थंय नाच सोमणाक जॉयन जालो 7 वर्सां हांवें सबार कडेन प्रदर्शनां दिल्यांत एज अ डान्सर मागीर क्रमेण म्हाका इल्लेशें लिगमेंट टेर जाल्ल्यांत म्हाका आय हॅड टू शिफ्ट टू सिंगींग एज अ सिंगर सो मागीर थंयतून एज अ सिंगर म्हजी जर्नी स्टार्ट जाली कॉयरांत आनी उपरांत हांव कालें नाटक सभांत थंय कॉम्पिटिशनां विन जावंक स्टार्ट जालें तशें म्हजी एक कालें म्हणटात एज अ सिंगर थंय आयडेंटिटी इल्लीशी स्प्रेड जावंक स्टार्ट जाली उपरांत मागीर अस्मिताय जालें एक्टींग आनी ताजे इड्यांत इन्स्ट्रुमेंट्स आनी खंय शिकलो बट हांव कालें म्हणटात स्टार्ट केलें इल्लेशें लेट कालें म्हणटात एज अ सिंगर मागीर सुरू केल्लें आनी तशें मागीर इन्स्ट्रुमेंट्स एंड देन एज एन एक्टर सो थोडे पुढे म्हणटात बेटर लेट दॅन नेवर म्हणून सांगून सो इल्लें लेट सुरू जाल्यार येवं ना बट आज तूं कितें आसा तुका पळयतना इतलें एक बरें फील जाता गे कित्याक म्हळ्यार आतांची युवा जाणां खान जाता सडावत जावन शिकप जाल्लेंत आमची एक संस्कृती काल आसा गे म्हणून जाल्यार पयलें परत गल्फाक वेताली पूण आतां सडावत जावन UK US ताचे उपरांत कॅनडा ऑस्ट्रेलिया हे गांव सोडल्यार आतां गल्फी सारकेली नात सो अर्ली एक ट्रेंड आसतना तुका हर एक चान्सी आसलें जावंक पुरो बिकॉज युआर अ सॉफ्टवेअर इंजिनियर तशें म्हणटा आसतना जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज बायल्या गांवांनी मेळ्ळ्यात जावंक पुरो पुरो तें पुरो सोडून जाल्यार गांवांत रावून अशें करीचें म्हूण सांगून कशें मोन येयलें तुका
कितें म्हणल्यार म्हाका देवान इतली तालंतां दिल्यान जाल्यार हांव आतां एक दुसऱ्याच गांवाक वचून परतून म्हणजे काय म्हणटात फ्रॉम स्क्रॅच स्टार्ट करच्या बदलाक आय कॅन नरीश वॉट एवर आय हॅव हियर अँड देन स्प्रेड मोर हॅपीनेस हियर इन माय ओन होम कंट्री न्ही. तशें तेंत एक म्हज्या मतींत आसलें की हांव भायर गेल्यार खंय आय गेट लॉस्ट म्हणून. सो तें म्हज्या मत इतलें फर्म आसलें की मस्त ऑपॉर्च्युनिटी जाली. तुमी सांगल्या बरी हांवें इनफॅक्ट दुबय ट्राय केल्लें, म्हाका जॉब मेळ्ळें, बट ते जॉब म्हज्या हातांत कन्फर्म जाल्या उपरांत हांव चिंतून आसलो लायक वॉट वील आय डू हियर, हांगा कालें करतलो. सो म्हाका तें खंय ओड न्ही, हांगाच पाटी येवन आसली. सो आय हॅड टू कम बॅक म्हणून हांव पाटी येयलो. आय एम व्हेरी हॅपी. तें डिसिजन हांवें काण गेल्यार आय एम व्हेरी हॅपी अँड सॅटिस्फायड. ओके, तर आमच्या युवा जाणांक हाचे वेर एक तुवें सांगचें जाल्यार कालें म्हणून कशें तें, कित्याक आतां जे चडावत युवा जाणां हांवें पळयलां कंप्लेंट्स सांगता चडावत जावन आमच्या कंट्रीन तें सोमाना हें सोमाना, आमकां हांगा ऑपॉर्च्युनिटीज नात, सांबाळ मेळना, आमकां कांय करूंक ऑपॉर्च्युनिटीज केल्यार करप्शन आसा जालें पुरो म्हणटा आसतना आतां तुजे तले थोडे यूथ हांगा आसात, कित्याक म्हण सांगल्यार 6 जाणां हाच्या पयलीं हांगासर थोडे आयल्यात, गांवांत तर रावन आमच्या गांवांत ते साधन करयेत म्हूण सांगून सांगतात मात्र न्ही ते तुमी कंद केला. सो तर हाचे वेर बेज जावन आमच्या युवा जाणांक तूं एक कालें सांगूंक कशें तें. काल एक विल आसल्यार हांव चिंता तूं खंयच्याय गांवाक गेल्यार लायक यू वील अचीव दॅट. कळ्ळें तुका कालें करूंक आसलें यू वील ट्राय एंड अचीव कशें मिणिकन करता येतो. सो तें एक रिजन आमच्या गांवांत हें कालें करप्शन आसा या हांगा जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज नान म्हणच्या बदलाक यू कॅन क्रिएट युअर ओन ऑपॉर्च्युनिटीज. ते दाडा मात यू वील सक्सेड. अदरवायज कालें म्हणटात ग्रास इज ग्रीनर ऑन द आयदर सायड म्हणून केदाळे तुवें आयकलें बळें. आमी थंय वचून मागीर सुरसुरचें आसा. आतां थोडी मस्त कालें म्हणटात आतां कॅनडाचे एक ट्रेंड जालें, थंय वचून मागीर सुरसुरचें देवा म्हज्या हांगा इतलें थंड आसा हें म्हाका तितलें गोत्तून नातलें. आनी आतां कामाची तितली ऑपॉर्च्युनिटीज ना तांकां. बट इट लुक्स लायक कालें म्हणटात एक प्रोजेक्शन येता कालें म्हणटा आमी इंटरनेटार जावन ती पळयता, इट लुक्स सो गूड. कळ्ळें थंय गेल्यार काही लायफ बरें आसात, म्हजें लायफ सेटल जाता आनी बट थोड्यांक विचारल्यार मागीर सी युअर फॅमिली इज हियर, तुजी पुरो मम्मी डॅडी हांगा आसा, तुजी पुरो तुवें ल्हानपण केलें नेटवर्क पुरो हांगा आसा. मागीर तूं थंय वचून वॉट इज युअर प्लॅन. तूं कालें म्हणटा एक आयसोलेशन रावचे बरें की हांगा तुज्या सगळे फॅमिली फ्रेंड्स वांटून रावचे बरें, वीच इज गूड. कळ्ळें आमकां एक लायफ आसा म्हणल्या उपरांत वी हॅव टू लिव इट टू द फुलेस्ट. वय कितें हांगा कांय इल्लेशें बरें ना म्हूण थंय वचून जिवनचें आय डोंट थिंक सो दॅट्स अ रायट थिंग टू डू. ओके, तूं आतां सांगलें आतां बायला गांवांत हें जाता म्हूण सांगून तें हांव रिलेट करूंक सांगता, कित्याक म्हणल्यार आमी बायला गांवांत आसली. आतां आमी सडावत गांवाक येतना कशें जाता, आमी जुलय ऑगस्ट त्या टायमार गांवाक येवले सडावत जावन, आनी त्या वेळार हांगासर पावस, एक फंक्शन आमकां मेळनात, एक कोणाचें कालें जावन तें एक मॉर्न जालें जाल्यार मोगाच्या मनशांचें तेन्ना आमकां येवंक तितलें सुलाबय जायना. अशें म्हणटना वी वील मिस आउट एवरीथींग. आनी काय जाता तुका हांगासर जाल्यार तुजी सपोर्ट सिस्टम आसा, तुवें सांगलें बरें फॅमिली आसा, तुजी नेटवर्काची तुजी मनशां आसात, फ्रेंड्स आसात, थंयसर तुज्या बिल्डिंगांत इतलो लोक आसा जाल्यार तुका सायडीच्या घराक कोण रावता तुका गोत्तो ना. तुका खाली चड उणें जालें सायडींतल्यान तुका कोणी हेल्प करूंक येना. हांगासर तुका एक तुजें फिलींग कोणाक सांगूंक जाय, फोनार कितलें म्हण उलयशी. सो अर्ले पुरत आसतना आतां तुमचे तले युथांनी हांगा रावून केल्लें हें साधन 6 जाणां युवा जाणांक एक प्रेरण जातलें म्हणून हांव पाती येता. सो ताचेर एक आमची कॉफी आमी चियर्स करया. येस, कार्मेल कॅफेची कॉफी आमची कशी आसा टेस्ट करून सांग. डेफिनेटली एकदम कडक. येस, सो कडक कॉफीचेर म्हणजे नेक्स्ट सवाल तुका. आतां तुवें तुजी संगीत जर्नी तुवें लेट करून सुरू केली म्हणून सांगलें. सो आतां लेट करून सुरू केलें जाल्यार तुजे भितर एक संगीताचें टॅलंट आसा म्हणून सांगून तुका पारखूंक कशें कारण जालें, लायक कोणें पार्क केलें, कोणें तुका इन्स्पायर केलें. प्रायमरींत आसतना तें कालें क्वायर एक आसता पळय सदांय सकाळीं तें नॅशनल एंथम इवनिंग नॅशनल एंथम सकाळीं इस्कालांत. सो तशें थंय म्हज्या टिचरांनी म्हाका एक जस्ट ऑपॉर्च्युनिटी दिली. सो तातूंत मात रावलो, उरलें तितलें नातलो. आनी हायस्कुलाक पावतना या PUCक पावतना फादर अरुण आसलो आमच्या इगर्जेंत काजीतर जावन. सो ताणें म्हजें संगीत तालेंत पळोवन ताणें म्हणलें की तूं कॉयराक लायक जॉयन जायनाय म्हणून ताणें लिटरली पुश कर म्हाका कॉयराक जॉयन केलें. सो कॉयराक जॉयन जाल्ल्यान मागीर म्हाका कालें केलें थंय तांणी म्हजें तालंट आयडेंटिफाय करना. डॉन बॉस्को सिंगींग कॉम्पिटिशन आसतात न्ही इंटर पॅरिश, ते दाडा वय नाटक सभेचें इंटर पॅरिश आसतलें आनी एका फिरगेजेतून 1 लाख मात धाडूंक आसतलें. सो तांणी म्हाका चूज करन धाडलें. सो तशें कालें म्हणटात लोकांक कोण अश्विन डिकोस्टा सिंगर तशें कळलें. आनी दॅट्स हाऊ इट स्टार्टेड. ओके, ती तुजी कॉम्पिटिशन थंयच्यान सुरू जालें. मागीर तुज्या लायफांत एक ब्रेक मेळिल्लें म्हूण सांगल्यार म्हळ्यार म्हाका उडास आसच्या प्रमाणे हांवें अश्विन डिकोस्टा फर्स्ट पळयलें म्हूण सांगल्यार हांव जेप्पू फिरगजेचें म्हणजे कुळा जेप्पू. जेप्पू फिरगजेंत विल्फियाबाच्या उडासा खातीर म्हूण सांगून कॉम्पिटिशन्स केल्ले. तातूंत म्हाका अश्विन डिकोस्टा विनर जावन आयलो. सो थंयच्यान हांव अश्विनाक वळखता. सो ती एक जर्नी म्हाका सांगता येगी.
वय सेम ते पॅरलली ते कोंकणी नाटक जावन आसतना पॅरलली हे कॉम्पिटिशन आसलें सो त्या वाठारांत ती इल्लेशें म्हजें नांव जावंक सुरू जालें आनी उपरांत वेलफेअराच्या पंगडाक हांव सेरवलो आनी थंयच्यान हांवें प्रदर्शनां दिवंक सुरू केली सो तशें सो दॅट वॉज अ पॅरलल पार्ट ऑफ माय जर्नी वय तशें अशें पुरो म्हणटा न्हू तुवें सिंगिंगांत वोकल ट्रेनिंग कालें काण गेलां वा फॉर्मली कालें ट्रेनिंग अशें काण गेलां कोण आयतावनी ना सी हांव कालें म्हणटा एवरी ऑपॉर्च्युनिटी इज अ लर्निंग फॉर मी खंय जाल्यार दॅट वॉज अ लर्निंग सो कॉम्पिटिशन जाल्यार लर्निंग आतां एक कॉम्पिटिशन जालें दुसऱ्या कॉम्पिटिशनाक यू हॅव टू प्रॅक्टीस आनी तातूंत आमकां ट्रेनर्स आनी प्रयत्तालीं पळय त्या कॉम्पिटिशनाक प्रिपेर करूंक सो दॅट वॉज माय फॉर्मल ट्रेनिंग आनी हांवें कांय संगीत कालें म्हणटात फॉर्मली अशें कांय एज अ गुरू कोणें काणयो ना बट हांव बँगलोरांत आसतना दीस वॉज जस्ट 5 years बॅक सो ट्रेनर हांव ट्रॅवल करनासतना एकलो मनीस म्हाका मेळ्ळो आनी हांव ताचे कडेन उलयतना ताचे कडेन ताणें एक ग्रूप केलो सगळ्या इंडियांत ताणें कोणाक आर्टिस्टांक रेकॉग्नायज कर ताणें एक ग्रूप केलो सो तातूंत ताणें म्हजें टॅलंट रेकॉग्नायज कर हांव एक्चुअली एका रेकॉर्डिंगाक गेल्लो कोच्ची हय त्या दाला पार्टी येताना तो मनीस म्हाका मेळ्ळो आनी माय जर्नी वॉज सो गूड सो आमचें कॉन्वर्सेशन जावन देन आय गॉट इन टू लायक कालें म्हणटात मस्त मेजर कॉन्टॅक्ट्स म्हाका तातूंत मेळ्ळे आनी ताणें म्हाका एक कालें म्हणटा तुवें एक फॉर्मली वोकल ट्रेनिंग काणगे अशें म्हणून सजेस्ट केलें बट इट वॉज नॉट फॉर अ लॉंग टायम इट वॉज लायक अ क्रॅश कोर्स बट केल्विन जयकांत म्हणून मलेशियान एकलो म्युझीक डायरेक्टर आसलो सो ताजे ताणें म्हाका इट वॉज अ ऑनलायन थिंग एक्चुअली वॉट्सॅपार तो रागज आनी प्रधान आमकां ट्रेन करयतलो सो दॅट वॉज फॉर अ शॉर्ट टायम तातूंत म्हाका ताणें सर्टिफिकेशन दिलें सो दॅट वॉज द ओनली थिंग बट अदरवायज एवरी कालें म्हणटात ऑपॉर्च्युनिटी वॉज अ लर्निंग सो तशें आतां तशें पुरो म्हणटा आसतना आमी आतां तुज्या ल्हानपणाकेच्यान जाल्यार तुज्या फॅमिली विशयान तुज्या फॅमिलीन कोण आसात ताज फिंडी कोस्ता म्हळ्यार कोण ताचे इल्लें आमकां सांगताय ओके आमी कोडेलान वस्ती करता कुलशेकर घरांत डॅडी आसा मम्मी आसा आनी म्हजें भयण आसा धाकटें सो तें दुबयंत वावर करन आसा आनी डॅडी रिटायर्ड ही वॉज अ AC मॅकॅनीक आनी मम्मी होम मेकर सो भयण एका स्कुलांत अकाउंटंट जावन काम करता दुबयंत आय एम अ सॉफ्टवेअर इंजिनियर आतां KPMG बँगलोर मॅनेजर जावन काम करन आसा सो इतलें पुरो म्हणटा आसतना आतां तुजें संगीताची जर्नी तुवें सांगलें लेट स्टार्ट केलें पूण वोकल तुका फॉर्मल ट्रेनिंग म्हणून मेळना जस्ट अ क्रॅश कोर्स जाल्यार तुजी ती एक संगीतांत आतां विल्फिया बच्चा तुवें इतले इव्हेंट्सांनी तुवें सिंग केलाय मुनिटा वोटो सिंग केलाय बिकॉज तुजे आनी मुनिटाचे थोडे सॉंग्स दे आर रियली व्हेरी नायस कितें म्हणल्यार ते तुमचे सोशल मिडियार हांव पळोवन आसता अर्लें पुरो आसता आसतना सडन यू कम इन टू अस्मिताय सो दॅट इज अ ओवरनायट तुका एक स्टारडम कोडयाळान हाडून दिल्लें एक मुवी सो अस्मितायेची एक ऑपॉर्च्युनिटी तुका कशी मेळ्ळी ताका ऑडिशन्स दिल्ले वा ती एक जर्नी कशी सुरू जाली म्हाका एक एक्टर जायचे म्हण पयलें तावन एक आशा आसली बट कालें म्हणटात हांव बँगलोरांत आसल्यान कैंगी हांव चिंतलें तें जावचें ना म्हणून म्हज्या हातूंत आय हॅड प्रॉब्ली एक्सेप्टेड दॅट आय डोंट नो वाय बट कैंगी मॅनिफेस्ट करनासलो आनी म्हाका कालें म्हणटात एक म्हजे पोस्टरी बँगलोरांत पळयचे तशें पुरो आसलें पूण तशें आसतना कोविडा टायमार कालें म्हणटात वर्क फ्रॉम होम जालें न्ही तो हांव बँगलोरांत आसलो काम करनासलो ते दाळा एक दीस एक माणसोपणान प्रोग्राम आसलें हांव त्या दीस सिंग करन स्टेजीर तो देंवन येताना बुक्को दितात सो एरिक अंकलान बुक्को दितना म्हळें अशें आमी एक मुवी काडचार आसा हांव आनी ताजें ऑडिशन विग्गी जावचार आसा एकलो म्युजीक कोण डायरेक्टर येवचार आसा बॉम्बे तावन गी काल सो तुवें येवन ऑडिशन दिजें म्हणलो सो ताजे उपरांत हांवें जस्ट ओके म्हणून सांगलें अंकलाक जायत अंकल म्हणून बिकॉज कशें काम आसतना जायना न्ही मुवी करचें म्हळ्यार डेडिकेशन आसा तें मागीर ओके जायत अंकल म्हण सांगून हांव गेलो ताजे उपरांत ऑलमोस्ट मस्त तेंपा उपरांत कांय खबर नासली ताजे विशयांत मागीर एक दीस ऑडिशन येवन जालें मागीर हांवें चिंतलें ना जावचें ना दिसता म्हाका बिकॉज काम सोडन बिकॉज दॅट इज माय प्रायोरिटी दॅट्स माय प्रायमरी इनकम सो जावचें ना मागीर एक दीस नेल्लू बाबाचो फोन येता अशें ऑडिशन आसा आनी तुवें दिजेत हांव चिंता तुका रोल फिट जाता आनी प्रमाण हांवें सांगलें नेल्लू बाबा जावचें ना बिकॉज कामाचें आनी प्रस्तान इल्लेशें कस जायत ना तुका जातात म्हणलो तो ताजे उपरांत जॉयल बाबांनी फोन केलें अशें ऑडिशन आसा तूं ये मागीर हांव गेलो थंय गेल्या उपरांत ऑडिशन तांकां लायक जालें पसंत जालें आनी पूण ताजे सगळी पॅनल बसल्यात आनी ते विचारतात लायक आतां तूं सिलेक्ट जाल्यार तूं कालें करताय विल यू बी एबल टू मॅनेज काम आनी प्रॉब्लम हांव आय डिडंट नो कालें सांगचें म्हूण गोत्त ना म्हाका फूल स्ट्राक म्हळ्यार आय वॉन्ट म्हाका करूंक जाय बट काम सोडूंक जायना आनी मागीर हांवें चिंतलें म्हाका इल्लोसो टायम जाय अशें चिंतूंक हांव घरा गेलो मागीर नेक्स्ट डे त्या दिसांचेर परतून फोन आयले तूं सिलेक्ट जालाय फर्स्ट रावंडांत आयतारा दिसा नेक्स्ट डे परतून ऑडिशन आसा हांव तयारच ना आनी की कालें करचें म्हणून म्हाका एक्सेप्ट करूंक जावं तेन्ना मागीर मम्मीक म्हणाली येता गी म्हणाली हांवें सांगलें भय जस्ट ट्राय करता એટલે काल जाता पळया लायक यू नो वॉट इज अहेड गोत्त ना गेलो
थंय वचून परतून ऑडिशन असलें नेक्स्ट डे रावंड आनी सिलेक्ट जालो त्या दळा परतून फायनली विचारलें विल यू बी एबल टू लायक मॅनेज करूंक जाता गे तुका काम आनी हें देखून हांवें सांगलें सिन्स इट्स वर्क फ्रॉम होम मे बी आय कॅन कायंड ऑफ टेक द रिस्क म्हणून मागीर डिस्कशन कर म्हज्या मॅनेजराक एक्चुअली हांवें सांगूं ना हांव मूवी करता म्हणून टू बी व्हेरी ऑनेस्ट या सो तांकां कोणाकी गोतूच ना शो पळयत ताका कोंक येत जायना देवा सारको ओके नो प्रॉब्लेम तशें मागीर चिंतलें कशें म्हणून स्नीक आउट करियेत म्हणून हांव एक्चुअली मागीर ओके म्हण सांगलें आनी म्हजें नांव अनाउन्स जालें एज व्हडलो एक्टर आनी ते पुरो मागीर ब्लायंडली स्टार्ट केलें हांवें मागीर रजाय काडून येतली एक्चुअली टू बी व्हेरी हॉनेस्ट हांव काय म्हणटात मॅनेज करनासलो इवन ड्युरींग द शूटिंग फर्स्ट हांव चिंता फर्स्ट फ्यू वीक्स हांव काम करनासलो मदें मदें मिटींग अटेंड करचें हांगा शॉर्ट रेडी जाता हांव रूमान बसून मिटींग अटेंड करतात पाप सगळीं राखून आसतात शॉर्टा खातीर मागीर आय फेल्ट लायक इट्स नॉट हॅपनिंग आनी बिकॉज इतलें व्हडलें टीम आसतना हांवें तांकां राखोवचें म्हाका सामा दिसना देखून मागीर हांवें मॅनेजराक सांगून सांगलें की हांव हुशार ना अशें म्हाका ऑप्शनूच नासलें तशें पाट दूख आसा आय एम टेकिंग अ ट्रिटमेंट आनी प्रमाण सांगून हांवें ऑलमोस्ट 8 days एक लीव काडली ओके तशें तें म्हणजे एक सेट ऑफ शूटिंग कशेंय मूग जालें मागीर शॉकर काल आयलें म्हण सांगल्यार ताच्या मोदें इल्लोसो गॅप दिवन परतून आनीक सेट ऑफ स्केड्यूल वॉज आफ्टर 15 days कोणा आतां काल म्हण सांगचें म्हण कळना मागीर परतून सांगलें मॅनेजराक त्या दळात इमिडिएटली सांगलें की दिस ट्रिटमेंट इज इन काल म्हणटा स्टेजीस 2 stages तशें आय हॅव टू गो फॉर सेकंड सेट ऑफ ट्रिटमेंट आफ्टर सम डेज म्हणून पाप म्हजे मॅनेजर फॉलो अप करता अश्विन हाव आर यू फीलिंग लायक यू नो वेन इज द नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रिटमेंट म्हाका डेट्स येवनात हांव हांकां फोन करनी सरता केदाळा नेक्स्ट डेट बिकॉज आय हॅव टू टेल ओके मागीर पुश केलें हांवें सांगलें नो इट इज लायक नाव आय एम स्टेबल लिटल बीट इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर म्हणून मागीर सांगून नो आय अगेन टूक अबाउट 8 days ऑफ लीव फॉर द नेक्स्ट स्केड्यूल तशें कर न्हू कशेंय मूग दिलें ओके आता तुझ्या आता मूवी आयल्या उपरांत सगळ्यांक कळलें तू मूवी ते आसाय म्हणून समज हाऊ वाज द रिएक्शन आफ्टर दॅट ऍक्च्युली हांवें सगळ्यांक व्हॉट्सअपार ब्लॉक केलें म्हज्या ऑफिसान सगळ्यांक अनफॉलो करिल्लें म्हजें इंस्टाग्राम फेसबूक आनी व्हॉट्सअप स्टेटस हांवें पुराय ब्लॉक केलें ऑफिसान स्पेशली सो दॅट दे डोंट नो मागीर कालें जालें म्हळ्यार हांव इज्रायल शो गेल्ल्या वेळार वेल्फी नायट ते जाल्यार कालें तो स्टेटसान 2 ऑप्शन आसात ऑल कॉन्टॅक्ट्स एंड देन ओनली हांव इज्रायल येता म्हणून ऑफिसान गोत्ता आसलें कित्याक म्हळ्यार रजा काडिल्ली 5 दीस सो थंय काल जालें त्याच वेळार हांव बॅक स्टेज आसा आनी नेक्स्ट म्हणजे सिंगींग आसा आनी त्या दळात आस्मिताचें पयलें पोस्टर रिलीज जालें सो हांवें एक्सायटमेंटार आय डिडंट रियलायज हांवें उरल्या पुरो फोटो पोस्टर रिलीज जालें म्हाका ऑफिसाच्या ग्रुपांतल्यान मेसेज येवन येतात ओ यू आर एन एक्टर तुजें रिलीज जावन हांव म्हाका काल करचें पूण नेक्स्ट म्हाका सिंग करूंक आसा आतां डिलीट करूंक न्ही कांय करूंक न्ही बट इट वेंट एकलो म्हाका मेसेज करून सांगता आय एम गोना पुट दिस इन द ग्रुप एंड दिस इज अ ह्यूज थिंग हांवें सांगलें प्लीज डोंट डू दॅट आय विल बी स्क्रूड सो प्लीज डोंट डू दॅट म्हण ताका कशेंय म्हणी कन्न रावयलें मागीर हांवें ते पोस्ट डिलीट केलें उपरांत काल जालें म्हजो एकलो मॅनेजरान ताका कशें कळलें की आय हॅव डन अ मूवी ताणें रिसर्च करूंक स्टार्ट केलें आनी दैजी वर्ल्डांत ते रिपोर्ट आयिल्लो की अश्विन डिकोस्टा एंड इज द काय म्हणटा लीड फॉर अस्मिता आनी सो तो म्हणालो दिस इज हॅपन इन जानेवारी नो म्हणालो नो द शूटिंग वॉज डन लॉंग टायम बॅक ड्युरींग कोविड इट इज लायक जस्ट टू प्रोजेक्ट दॅट इट हॅज स्टार्टेड इन जॅन हांवें तशें then he agreed and he went on telling it to the whole team saying no it was done long back so तशे सर्वाइव जालो काही सो मस्त सर्कस केला ओके बट मूवी कितें जावन दी सक्सेस जाल्या उपरांत मागीर तुज्या टिमान आनी पुरा म्हळ्यार दे वर वेटिंग मागीर विचारले तांणी काय म्हणटात केदळ येता मूवी बँगलोर वी वॉन्ट टू वॉच आनी प्रमाणान तांणी मस्त दे वर व्हेरी हॅपी अबाउट द थिंग मागीर रिव्यू येता न्ही इयरली रिव्यू त्या जाल्यार म्हजी मॅनेजर विचारनासली सो नाव यू आर एन एक्टर नो लायक वॉट वील यू डू लायक नेक्स्ट डू यू वॉन्ट टू कायंड ऑफ परस्यू दॅट एज युअर करियर आनी सो आय हॅड टू बी व्हेरी डिप्लोमॅटीक हांवें काय सांगलें ना मॅम लायक इट doesn't work that way. That's just a hobby. Yeah, it's just a hobby. Though it's like, I love that. But it's just my hobby. Like, this is my primary thing. म्हणून तिका कन्विन्स करेल. ओके आता वो शो म्हणे त्याने पळयल्यार काही म्हणे ट्रान्सलेशनार घाल्यार गोत्तन आश्विरा काले जाता म्हणून सांगून घालयत न्ही ना ट्रान्सलेट म्हणे करनाका तू कोंकणीन तसून दी. ओके सो तशें म्हणटा आसतना ऑन दिस फनी नोट हांवें थोडी तुका रॅपीड फायराची क्वेश्चन हांवें प्रिपेर केल्यांत चडावत आमचे यंग कोण हांगासर येता तांकां हांव प्रिपेर करनासता सो हाका सड्ड चिंतूंक अवकाश ना सिन्स रॅपीड फायर तुका काल फर्स्ट मोतीक येता तुवें डायरेक्ट सांगचें ओके आतां फर्स्ट क्वेश्चन हांवें तुका विचारचें जाल्यार कोणायकी तुका आतां एक एडवायस दिवंक जाय तूं बेस्ट एडवायस तूं कालें दिवंक अशें तें कोणायकी
कोणी तुकडे एडवायजर्स आले लाईफा विशयांत सो सडन एक एडवायस दिवचे कोणाय की इन जनरल काले सांगू कशें ते I believe in manifestation actually. So तुका कालें तुका करूंक जाय जाल्यार लायफान फर्स्ट तुवें इमॅजिन करचें तुज्या त्या काले म्हणटात मोतीच्या पडद्यार पळय तुका अशेंत करूंक जाय लायक लायफान आय वॉन्ट टू अचीव दिस हांव तुका ह्या एका गोलाक म्हाका रीच जायचें सो तें तुवें केदाळ इमॅजिन करताय तेदाळ मात तूं यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट कळ्ळें सो then the universe will answer you and then it will give it back to you. So that is the advice I usually give it to youth, right? Because you have to imagine what you want to become. Otherwise काल नता गोते तुका गोलूच ना यू आर गोईंग हियर लायक यू आर गोईंग देर यू विल नॉट रीच एनीवेअर म्हणल्यार बरी जाता सो तशें जावं नजो सो तुका कालें जावंक जाय आतां जावन चिन्नू ताच्या सपनांक सुरू इट्स अ स्मॉलेस्ट थिंग या ओके करेक्ट सो दुसरें तुका सांगचें जाल्यार तुज्या लायफान तुका एक आतां एक हॅबीट तुजी आसा तुका ती चेंज करूंक जाय वा तुज्या लायफांत ती काडूंक जाय विच इज दॅट हॅबीट पर्सनल जाता की तशें काय ओके हांव इलें काल म्हणटात राती न्हिदचें मस्त लेट जाता विच इज लायक म्हजे पुरा फ्रेंड्स म्हाका सांगून आसतात काल इतलें लेट न्हिदता बट आय डोंट नो इट इज अ सोशल मिडिया ऑर आय डोंट नो वॉट इट इज बट म्हजें तें स्केड्यूल आय वॉन्ट टू चेंज बिकॉज इट्स इम्पॅक्टींग अ लॉट ऑफ काल म्हणटात हेल्थ आनी पुरा सो दॅट इज वन थिंग मे बी तुझे प्रॉब्लेम मात येता सडावत युथाचे प्रॉब्लेम इवन मुझे जाता तशेंच जाता केदाळे चिंचिले विगिरी दाजे म्हण सांगून पूण आमचे काम बट आमी रियलायज करना ते इट इज लायक लॉंगर रन ते ओडलो मार आय एम ट्रायंग माय बेस्ट टू कायंड ऑफ रिवर्स दॅट बट जातेत ना सो दॅट इज समथिंग राईट कित्याक काल जाता म्हण सांगल्यार आमची कामां इतली आसतात की ती पुरा फिनिश काय बेड्डा गेल्या उपरांत तितलो टायम मेळ्ळो चिंतू केदाळा काल करूं वय म्हजें काम जाताना लेट जाता सो दॅट इज द ओनली टायम यू हॅव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स तुजे कामाच्यो बैलेन चिंतूंक तुका तेदाला मात अवकाश आसचे आनी तुजे फ्रेंड्स वांगडा टच जावंक जाय जाल्यार दॅट इज द ओनली टायम बट देन इट्स इम्पॅक्टींग ओके सो तुका तांची सडनली तुका 1 लाख रुपये आनी 1 करोड रुपये मेळ्ळो सो तो 1 करोड तुका सडन मेळ्ळो जाल्यार म्हणून आतां टॅक्स आनी डिडक्ट जावन फायनली दॅट थिंग इज दॅट टॅक्साचें एक आसा तो टॅक्स आनी पुरा कट जावन 1 करोड रुपये तुका सडनली ओवरनायट मेळ्ळो वॉट वूड यू डू गुड क्वेश्चन हांव चिंता आय विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सम काले म्हणटात म्युच्युअल फंड्स ऑर समथींग सो दॅट काले म्हणटा फ्युचर इल्लेशें सेक्युअर आसता आनी काले म्हणटात कमात ऑन मे बी आय टेक अ ब्रेक एंड आय विल गो ऑन अ वर्ल्ड टूर या दॅट इज समथींग दॅट आय वॉन्ट टू कायंड ऑफ डू म्हाका म्हळ्यार ट्रॅव्हल करचें मस्त पसंद ओके आतां हांवें सादारण 11 कंट्रीज कोणा कितले कवर केल्यात बट आय वॉन्ट टू कवर लायक मोर कंट्रीज ऑन माय ओन ओके तर मॅनिफेस्टेशन करता आसतना आमी इन्फिनिटी श्रायनाचेर हांगा बसल्या आमी मॅनिफेस्टेशन तुका तो 1 करोड बेगीन मेळो दी म्हणून हांव अशें येता थँक्यू ओके नेक्स्ट इज एखाद्या वेळा तुका देव दिश्टी पडलो तुका सुपर पावर दिता म्हणून सांगून सांगलें सो वीच सुपर पावर वूड यू लायक टू हॅव म्हाका इनविजिबल जावंक जाय इनविजिबिलिटी काल्याक न्ही सरीत घ्यावे ना ओके नाका नो प्रॉब्लेम मे इनविजिबल मोडार वचून हांगा काले म्हणटा कंपनींत इनविजिबल जावन एक्टिंग करूंक म्हळ्यार आत्तां हांगा चिंतना कशें इनविजिबल एक आनी एक काले म्हणटात हांव आत्तां खंय चिंता पळय ते वचून पावर जावं दॅट इज द पावर ओके नायस नेक्स्ट मोस्ट फनी इन्सिडेंट तूं एक उडास करता लायफांत एक उडास येता जाल्यार वीच इज द मोस्ट फनी इन्सिडेंट इन योर लायफ हांवें म्हणजे पोखरीपणां केल्या ही कितें अश्विनीला पोखरी म्हणून हांवें आयकलां देवा म्हज्या काल पोखरी केला हांवें ना तितलो पोखरी न्ही गे पापी ते तुज्या भयणी कडेन सर पडटा हांवें ओ गॉड हांवें काल म्हणटात खेळ न्हू काल ताका एक ल्हानशें बॅट अशें म्हळ्यार रागान बिकॉज शी वॉज गेटींग मोर एटेन्शन ल्हान आसतना सो तें जल्माल्या उपरांत ताका चड एटेन्शन मेळटा म्हणून हांवें एक काल म्हणटात एक बॅट की काल उडयलें तें आत्तांय म्हाका उडास करून सांगता बिकॉज शी इज गॉट अ स्मॉल मार्क ऑन हर लिप्स ते ल्हानशें सो ताणें म्हाका आतांय म्हणचें तूं इतलो पोखरी आहलोय तुवें बिकॉज इट्स दी मार्क न्ही आतां कितले वर्सां गॅप आसा तुमचे मदीं 4 years 4 years देखून ते 4 वर्सां पुरो कोड्याड तुका मेळ्ळो सडन शिफ्ट जाताना ते राग चडावत सिबलिंग आसता मुझे एक कजन आसलें तें कालें करतलें म्हणून सांगलें तेच्या धाकट्या भयणीक ताणें पडलां न्हिदलेलो आसा पण ताका असो लो चिमटो कडचो जालो ताणें रडटाना मागीर आसा पण बेश्टे बुजोवच्या बरेनी प्रकार सो नॉर्मली दॅट सिबलिंग रायवलरी आसता करेक्ट हाचे उपरांत इफ एट ऑल आमी तुका एक ऑप्शन दिला आतां मँगलोरांत आमचे बरे बरे यूथ यंग सिंगर्स मस्त जाणां आसतात आता तांचे पैकी तुका कोणाचेर एक जेलसी म्हणल्यार नॉट एक्झॅक्टली जेलसी म्हणून तांचे कडेन आसची एक विशेष टॅलेंट ते तुजे ते ना म्हणून तुका एक बघता जाल्यार विच इज दॅट सिंगर ओ गॉड माय रॅपिड फायर आर दिस इज व्हेरी ट्रिकी काल म्हणचे प्रज्योत देसाई इज अ व्हेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन सो ताचे वॉइस टेक्स्चर इज I like it a lot. So maybe that I would envy. It's not exactly jealousy, but I'm envying. This is. ताचेकडे आसा मुझेकडे ना म्हाका आल्लें जाल्यार बुरा ओके रायट ताचे उपरांत इफ एट ऑल यू कम टू नो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ युअर लायफ आज तुजी असो निमाणो दीस म्हूण सांगल्यार तुका कळ्ळें जाल्यार
तू कालें करूंक अशें त्या दिसा ये देवा म्हज्या कालें करचें देवा कर गा दिवची ओके म्हाका एक पटी ते वयर काण घे म्हणून बरें कर कळ्ळें कितलो पुरो जालें कितें मागीर सकयल धाडल्यार कित्याक अश्विन डिकॉस आमकां जाय देव ताका सेफ राखो आतां म्हाका लायक आय एम फिलींग कंटेंट म्हणल्यार बरी इट्स लायक कालें म्हणटात देवान म्हाका दिला लायक ही हॅज ब्लेस्ड मी अ लॉट तशें म्हाका काय आनी की सर्ट जाय म्हणून आय विल नॉट आस्क आतां कालें विचारल्यार इट इज जस्ट गोइंग टू बी कालें म्हणटात इट्स जस्ट अ आस्क कळ्ळें म्हाका देवान दिला लायक आय एम हॅपी अबाउट दॅट सो ऑलवेज ग्रेटफूल तशें सो द लास्ट डे वूड बी लायक म्हाका बरें करून ते खान गेल्यार पुरो डोंट सेंड मी नायस नायस ओके सो इफ एट ऑल तुज्या लायफांत आनी कितें म्हणल्यार तूं येदोळ्यो तुवें सांगलें डान्सिंगांतून सुरू केलें संगीताक येवन पावलें म्युजीक इन्स्ट्रुमेंट खेळटाय एक्टिंगांत येवन पावलें आनी मुखार तुज्या लायफांत तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळना जाल्यार 3 संगती तूं नवे शिकोंक अशें जाल्यार वॉट डू यू वॉन्ट टू लर्न इन लायफ 3 संगतीन म्हळ्यार नवे कले शिकोंक अशें तें जाल्यार कालें शिकोंक अशें तें ओके चिंतूंक चड अवकाश ना टप्प खाली जाता ते मागीर होना ते मागीर चिंतून काण घे म्हणजे सवाला मागीर तुका रिफ्लेक्ट करूंक टायम मेळटलो घरा वचून तुका धाडटा जाल्यार फॉरवर्ड करता बट रायट नाव इफ एट ऑल यू कॅन थिंक ऑफ समथींग रायटिंग म्युजीक ओके ओके सो इन टर्म्स ऑफ म्युजीक दॅट एंड देन दुसरें खाली नवे स्किल शिकोंक खाली आसा जाल्यार मे बी आर्ट Okay. Yeah, painting. I was just sketching pura kartalo, but then I used to always envy people who used to kind of paint that speed painting and all that. Okay, so that is something maybe I would want to learn. आणि दुसरें काल आम्ही सजेस्ट करी येत गी कुकिंग येता गी कुकिंग येता ओ येता गी वाव शा आय लायक कुकिंग गार्डनिंग करता इल्लेशें आणि तर तेच शिकायचे म्हणून नंतर ओके तर आणि दुसरी काली शिकूंक सो तशें इवन आय डू फोटोग्राफी ऑल्सो इल्लेशें तें करता आमच्या एकाले म्हणटा एका पिया बरें जाल्यार लेयर बाय लेयर ओपन जावन तसा अश्विन हांव क्युरियस एक्चुअली लायक आय वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स तेन्ना हांव चिंतता आनी काले बाकी आसा गी ऑलमोस्ट ट्राय केला पूरा ट्राय केला ओके इट्स नॉट लायक आय हॅव नॉट ट्रायड ओके सो तशें आनी काले ते गोत्तना पडला ते अडवान तुका वचून मागीर नो प्रॉब्लेम ओके आतां एखाद्या वेळार तुज्या जिणेंत म्युजीक ना जालें जाल्यार दुसरें कालें करतलो तूं आय होप दॅट डे वुडंट कम तो दीस येवन सो नाका म्युजीक तुज्या लायफान आसूं दी ओके बट एखाद्या वेळार म्युजीक ना म्हूण चिंतया सो वॉट वूड यू लायक टू डू what would you like to do or what would have become like whatever yeah म्युजीक ना जालें जाल्यार दुसरें खालें ऑप्शन तूं काण घेता लायफांत okay maybe I would have taken acting long time back seriously. I think that would have been the case with me. चिंता तेय नातले जाल्यार हांव काही आयटींत मॅनेजर जावन आसतालो पुरा केस जोडून बसतालो मेबी ओके सर द लास्ट क्वेश्चन मुझे तुका देव करता सडावत सेलिब्रिटीजांक आयल्या हांवें एक क्वेश्चन विचारला तुका तुज्या लायफान एखादो टायम मशीन मेळ्ळें वा तुका देवान एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें टू गो बॅक इन टायम लायफान पार्टी वचून कलिग संग डिलीट करूंक वा चेंज करूंक तुका अवकाश मेळ्ळो जाल्यार वॉट वूड यू लायक टू डू इंटरेस्टिंग कालें करचें सडावत म्हणजे क्वेश्चन परत तुका चिंतपाक अवकाश दिवचें ओ बट हांवें चिंतूंकच ना अशें कालें ऑप्शन येत गी म्हाका लायफान म्हणून ओके हाका कांय हिंट आसा की ओके थोड्यांनी म्हाका सांगलां काल्या म्हूण सांगल्यार म्हज्या पयल्या आयच्या आदी विसरल्या वेळार थोडी म्हाका म्हणाली लायफान म्हाका कांय चेंज करूंक नाका कित्याक आज आमी कितें आसा इट इज एवरीथींग इट्स अ टोटल ऑफ म्हळ्यार पार्ट जावन ती बरें जालें तेच्या हर एक हातून आमी शिकल्यो देखून आमी आज अशें आसा म्हळ्यार म्हाका कांय डिलीट करूंक नाका म्हणून बट I also would go by that only. That's what I told you sometime back. I have been blessed, like, kalai zalar. See, there are so many incidents where life and zalant, which I felt त्या moment हांवें चिंतलें की देवा म्हाका हे काल्या कशें जालें म्हणून. ओके फॉर एग्जांपल म्हाका केदाळा डान्स करनासतना ते गुरुकिरण शो आसलो तेदाळा आमी प्रॅक्टीस करनासतना म्हाका लिगामेंट टेर जालें सो तेदाळा डॉक्टरान सांगलें की यू कांट परफॉर्म आनी प्रमाण सो तेदाळा माय वर्ल्ड came crashing down की आनी हांवें कालें करचें म्हण सांगून बट देन त्या दाळा काल ना आनी एक डोर ओपन जालें म्हाका सो देन त्या दाळा म्हाका ऑप्शन मेळ्ळें की आय कॅन डू सिंगींग ओके सो तांतो हांवें कॉन्सन्ट्रेट करूंक स्टार्ट केलें एंड देन आय गॉट दॅट नेम एज अ सिंगर आनी सिंगिंगांत एक्चुली सडावत गोत्तू ना कोणाय की वेन आय वॉज
ऑलमोस्ट रिचींग द पीक आय लॉस्ट माय वॉयस ऑल्सो. मस्त स्ट्रेन जालो बिकॉज हांव बँडाक येतलो हाका ताका आनी ओवर यूज ऑफ वोकल कॉर्ड्स कर न्हू हांवें म्हजो voice hogdailo literally. Then I had to go for therapy and then somehow I got it back. So tedala I felt like it was going out of my hands. Okay. मागीर पाटी येयले. So कोड एक्सपिरियन्स आसा बरो एक्सपिरियन्सेस आसात. So like everybody else said हांव तेन्ना सांगता I don't think so I want to kind of delete even in family आमी कश्टान तो वयर येयला because it was not a bed of roses at all. हांवें म्हज्या डॅडीन कश्टांचे पळयलां like he was an AC mechanic आनी तो कितल्या मैलां पयस सोलोन येतलो. Like he didn't even had काय म्हणटा तो टू व्हीलर नातलें कांय नातलें तो बसार येतलो ते म्हाका. सो हिज जर्नी इज ऑल्सो इन्स्पिरेशन. समटायम हांव चिंतलें शे डॅडी खंय गल्फांत आसलो जाल्यार आमकां बरें काय म्हणटा लायफ आसतालें पण सो त्या दाळ हांव तशें चिंतलो. बट नाव आय फील लायक दॅट हॅज बीन अ एक्सपिरियन्स आनी तातूंतल्यान म्हाका मस्त शिकोंक मेळ्ळां. सो या एव्हरी एक्सपिरियन्स काउंट्स कित्याक म्हणून सांगल्यार पाड जावन ते बरें जावन कित्याक लायफ आमकां शिकयता. एक हांवें वाचलें खंय एक कडेन. सो लायफांत म्हणल्यार आमकां एग्जाम्स आसतात. एग्जाम म्हणल्यार दिसकलाची एग्जाम कशी आमकां पयले पोर्शन पुरो शिकयतात मागीर क्वेश्चन पेपर मेळटा. बट लायफ कशें तुका क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट मेळटा एंड यू हॅव टू म्हाका क्वेश्चन सो इट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन तूं कशें काण कितें ताचे वे. सो आतां इतलें पुरो जाता आसतना आमी अस्मिताय विशयान इल्लेशें आमी उलयलें ऑडिशना विशयान उलयल्या. बट मुवीची जर्नी म्हणल्यार म्हाका आदले पटी वेन्सिटा हांगासर येयल्ले ताणें थोडे एक्सपिरियन्स शेअर केले. म्हळ्यार तुमी त्या गुड्या वयर ते तुमी शूट करनासल्यात वॉशरूम्स जातले आनी तुमकां ते ट्रक्कार तशें वयर वचूंक आसले म्हळ्यार पिकअपार घालून तुमकां वयर व्हरताले. सो ताणें ताची थोडी इल्लीशी आमकां एक्सपिरियन्स सांगला. तुजे एक्सपिरियन्स अस्मिता ह्या वेळार कशें आसलें लायक तुजे शुटिंगाच्या वेळार तुमी कालेपुरा करताल्यात टीम त्या विशीं कितें सांगताय गे. म्हाका मेन चॅलेंज आसलें सकाळी वेग्गी उठोन हाका पावचें सेटाक पावचें देवा म्हज्या बिकॉज आय एम काय म्हणटात लेट पर्सन. सकाळी लेट उठचें राती लेट न्हिदचें. सो दॅट हॅज बीन सायकल बिकॉज सॉफ्टवेअरांत तशें आमी लॉग इन करचें अरावंड 10:30-11. सो दॅट हॅज बीन माय रुटीन. सो सडनली म्हाका तूं 5 वरां उठोन 6 वरां सेटाक पाव म्हळ्यार देवा म्हज्या दॅट वॉज द बिगेस्ट टास्क म्हाका. म्हळ्यार मस्त कश्ट जालो इनिशियली तर एक हप्तो मस्त कश्ट जालो. बट देन मागीर तें एक रुटीन जालें. आय स्टार्टेड एन्जॉय म्हाका कशी जाली. सो सकाळी वेन्सिटा पावतले आय डोंट नो ते कशें पावतले पण ते कशें म्हणी करून सेटार म्हज्यो न्ही पयलें आसतलें युजली आनी ताचें मेकअप जावन आसलें हांव लेट येवन म्हजें मेकअप चडावत जावन चेडे येवन चेडवाक ते रक्षा आयकलें चेडवाक आमकां मेकअप करून बायसलो कांय बट हांगा उलटा. ओके नाही तांकां केलें सड टायम काडटा म्हळ्यार सगळ्यांक न्ही बरा. सो इट्स गूड दॅट एनीवेज हांव म्हज्या आरामसे येतालो आनी मागीर बेश्टे तरी रिजन दिवचे जॉयल अंकल म्हणचे न्ही ते ट्राफीक असलें मागीर जॉयल अंकल म्हणचे खाले सकाळी तुका खंयचे ट्राफीक आनी बरो बेस्ट रिजन दिवचे. दॅट इज वन. आनी मँगलोरांत दॅट वॉज दी एक्सपिरियन्स. मागीर चिकमँगलोर लायक यू सेड थंय बरें जालें आमचें एक्सपिरियन्स. आमी 2 दीस आसल्या थंय आनी काय म्हणटात सकाळी आमकां आळांक कशें भरतात पळय पिका भर तशें फाटल्यान पुरो लोड करचे आनी सकाळी गेल्ले आमी त्या गुड्याक. बारी सोबीत जागा तुमी पळयलां वयर एट द पीक. सो थंय गेल्यार सांजे रित पाटी ब्रेकफास्ट जावन दी तुका वॉशरूम ना तुका नेचर इज द वॉशरूम. मागीर जेवण पुरा थंय पिकअपार हाडून दितले आनी सांजे रित तुवें देंवचें कशें आळांक पळय सांजे व्हरतात पाटी तशेंच डिट्टो. सो येताना इट वॉज अ फन जर्नी बिकॉज रोड इज स्ट्रेट नंतर लिटरली अशें पण पाटी येताना युअर अँगल बिकम्स लायक दिस लिटरली 90 डिग्री ऑफ तुवें सायडीन दर नंतर रावचें म्हळ्यार दॅट वॉज वन एक्सपिरियन्स. आनी काळोख आनी काले पोर स्टोरी सांगून आसली थंय आसली म्हळ्यार थंय चिताळ येता एक्चुअली एक्सपिरियन्स आसात ते. सो आमी क्युरियसली पळोवन आसले खंय म्हणी पळोवंक मेळत कोण ना. दॅट इज वन थिंग. मागीर राती घालून जातालें म्हळ्यार फर्स्ट डे नायट थंय काय म्हणटात थोडे थंय काय म्हणटात असं पळय गुड्या सुवातेर थोडे स्टोरीज असतात खंय तुमच्या मुवीन एक्झॅक्टली सेम थिंग लाईव्ह जाल्लें इन्सिडेंट. म्हळ्यार आमचे थोडे टीम असली तांकां भायर न्हिदोवंक हें दिल्लें प्रोविजन केलें. आमी रुमांत आसल्या बट तांकां राती एक काय म्हणटात कोण गेकलें बो मारन बोवल्ले आवाज आयकतालो. सो राती पुरो ये उठोन बसल्यात कोणी न्हिदोनात लिटरली. आनी नेक्स्ट डे आमकां पुरो स्टोरी सांगतात. आमी ना हें बरें बेश्टें दिसता बिकॉज वी हॅव ऑल्सो हर्ड न्ही. मागीर आमी ओनरा कडेन वचून विचारलें अशें सांगून आसली काल आसा गी म्हणून. तो काल हें पुरो बेश्टें पितीसपणां तांकां बेश्टें ती गल्ले दिसता काय पुरो म्हणून म्हणालो. मागीर तांचो एकलो कामाचो आसा आमी ताचे कडेन वचून विचारलें. तो म्हणालो ಹೌದು ಸರ್ ಅದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ they believe like कोणी आयल्यार गेस्ट की सो दॅट
that the spirit wants to let the people know that this is my place and I protect this म्हणून. So he told like you know a story. So ते आम्ही कामाच्यांक सांगूना because next day मागीर निदान ते उरतलो. So that was a fun experience. ओनर्स कशे म्हण सांगल्यार ओनर्स सांगता तांचे बिझनेस असले स्टोरीज हे जाल्यार तांकां बिझनेसाक प्रॉब्लेम जाता म्हणल्यार का ते तशें सांगना तुमचे स्टोरीज फन एक्सपिरियन्स. ओके आता तुम्ही म्हणा म्हाका आता तूं त्या गुड्यारांनी पुरो तुम्ही गेल्यात जाल्यार हे आता टायमिंग तुमच्या खंयच्या टायमार जाल्ले शुटिंगांनी पुरो म्हणल्यार खंयच्या म्हयन्यात तुमचे शूटिंग जावन आसलें? फेब्रुवारी टू मार्च. आणि त्या वेळार थंडाय सो टायम मारलो की तुमकां थंड आसले की ना दोग असली आणि स्पेशली ते वयर आमी करपानूच गेला म्हणजे हे पुरा पाटली सायड लायक यू नो पील जावंक स्टार्ट जालें पुरा काती येता वयर सनबर्न जावन ताजे उपरांत आमकां मस्त बरे बरे सीन्स असले काडूंक मुवीचे तातूंत म्हजे फेसाची वळखूच मेळना लिटरली आय एम लुकिंग काले म्हणटात एक 2 टोन डार्कर म्हणल्यार. सो काले करचे सनस्क्रीन घाल्यारी तुका कितले मेकअप तापल्यारी एक पिटी तुजे ते तोंडाचे ते फ्रेशनेस गेल्या उपरांत इट्स गॉन. सो ते एक बारी बेजार आसले म्हाका स्क्रीनार पळयता देवा म्हज्या पळोवंकूच जायना करपा लायक. ओके हांवें म्हणल्यार थोड्या सीनान तुज्या मुवीन हांवें पळयले ते तुजे आतां अश्विन डिकोस्ता म्हणून सडावत जावन ताचे एक वॉकला शिवाय ताचे एक स्पेक्टिकल्स शिवाय अश्विन डिकोस्ता ना कित्याक आज हांगा वचताना स्पेक्स एक तुजे आसा ती एक तुजी आयडेंटिटी मुवीर तुजे ती म्हणल्यार वळख कळनातली अश्विन म्हणून सांगल्यार. सो तुका कोणे म्हणजे कमेंट सांगला की वय मस्त जाणांनी सांगले इनफॅक्ट थिएटरात जावन भायर येताना आमी एक थिंग मिस केलें की लायक यू नो तुका स्पेक्सार पळोवन एकच बडी सडनली पळयन विदाउट स्पेक्स पळोवन एक तर इल्लेशें ऑड जालें म्हणून मुस्तनांनी सांगलें म्हळ्यार काय म्हणटा डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी. सो ताका म्हळ्यार ही डिडंट फील कम्फर्टेबल म्हळ्यार रिफ्लेक्शन येता आनी पुरा कश्ट जाता म्हणून सांगून मस्त पिटी ट्राय केलें बट इट डिडंट वर्क आउट. सो देन आय ऑल्सो हॅड टू कायंड ऑफ गिव अप. म्हाका दिश्ट आसा इट इज जस्ट दॅट काय म्हणटात सिन्स आय लॅपटॉपार काम केलें न्हू आतां घालून यूज टू जाला दिस हॅज बिकम माय आयडेंटिटी अनफॉर्च्युनेटली आय डोंट नो. पूण ते काले म्हणटा ते तोंडाक एक ते सोबाय हाड दिवचे चिंता अदे बरें देखून आज हांवें काडूंक सांगून लायट रिफ्लेक्ट जाल्यार व्हडना आमच्या लोकांक अश्विनाची एक वळख सो आम्ही आता सुमार वेळ उलयले तुझ्या लाईफा विशयी तुवें सांगले तुझ्या फॅमिली विशयी सांगले अस्मिताची जर्नी जाली. सो वॉट नेक्स्ट? काले म्हणटात आय वॉन्ट टू ट्राय नवे थिंग्स काले म्हणी म्हाका एक दुसरें ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जाल्यार इन टर्म्स ऑफ मुवी जाल्यार म्हाका दुसरो ते एक विभिन्न रोल करूंक मेळटा जाल्यार आय वूड वॉन्ट टू डू दॅट. तशें आनी सिंगिंगान ती काले म्हणटात मुवीक हांवें 2 मुवीक सिंग केल्यात आनी किसड काले म्हणटात कोंकणीक लिमीट जायनासतना म्हाका काले म्हणटात तुळुवेंत जावं दी कन्नडांत प्लेबॅक सिंगींग करूंक जाय. सो दॅट इज एक म्हजी एक आशा ते एक मॅनिफेस्ट करन आसा वय. तर आता अस्मिताय आता मुवी जाली त्या मुवीत यू आर अ स्टार म्हणून तुम्ही मस्त गावांनी सगळ्या इंटरनॅशनली जाल्यार तो शो तुमचो शो जालो. आता इतलें बरो म्हणटा आसतना अस्मिताय तो तुजी लायफ कशें चेंज जाला? ॲज अ सिंगर म्हाका एक आयडेंटिटी आसली बट एक काले म्हणटात लिमिटेड आसली बट केदाळा अस्मिताय जालें हांव चिंता इट बिकेम काले म्हणटात वर्ल्ड वायड एक म्हाका एक काले म्हजीच एक अस्मिताय म्हाका मेळ्ळी म्हणयेत करेक्ट बिकॉज हांव मस्त काले म्हणटात गांव ट्रॅव्हल करूंक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी इतल्या लोकांची म्हाका वळख जाली म्हजें नेटवर्क वाडलें. सो ते एक सॅटिस्फॅक्शन आसा की अस्मितायन म्हाका एक आनी एक्सटेंडेड काले म्हणटात आयडेंटिटी दिली म्हजी एक अस्मिताय म्हाकाच. सो दॅट इज ऑलवेज ग्रेटफूल टू माणसभान एंड एवरीबडी इनवॉल्व. नवे खंयची ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हणल्यार मुवीचे खंयचे म्हणजे ऑफर्स ऍक्च्युली आयले मस्त आयले बट स्क्रिप्ट पळोवन म्हाका तितलें बगोना की हांवें करीजे म्हणून कित्याक म्हळ्यार ऑडियन्स तातूंत एक एक्सपेक्टेशन आसता की असो रोल करीजे आनी अश्विनाक ह्या एका रोलार पळयचे आनी सो ते म्हाका तें बगोना. सो मागीर ऑडियन्साक डिसअपॉयंट करच्या बदलाक हांवें करनासतना रावचें बेटर म्हण चिंतलें. सो तशें आनी कामाचें पळयचें पडटा. सो तें खंय मॅच जायत जाल्यार इन केस इट इज ऑन रेकॉर्ड्स. सो बट या काही म्हणी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जाल्यार आय वूड डेफिनेटली वॉन्ट टू डू अलॉंग विथ माय जॉब बिकॉज काले म्हणटात आय हॅव ऑलवेज बीन इन द आर्ट आनी आसा पयलें हांव. सो ते नातल्यार कालिंगी मिसींग जाल्यार बरी जाता. सो ते म्हाका गिव अप करूंक नाका कले म्हणी कशें म्हणी कर न्हू आय वील. सो हांगा आच्या आदी मुवीजान कोण आसात म्हळ्यार एक्टर्स आसात डायरेक्टर्स आनी हांगासर आयिल्ले तांचे कडेन सडाबूत जावन विचारले तांकां एक तांचो ड्रीम रोल म्हण आसा हर एका मनशाक एक ड्रीम रोल तांणी एक लायफान अवलो एक हांवें रोल करीजे म्हण आसता. सो तुका आतां कले आसा की लायक अवलोत एक रोल करीजे म्हणून मायंडान कले आसा की
म्हळ्यार पर्सनली सांगचे जाल्यार म्हाका विलनाचे रोल कॉमेडी रोल म्हाका मस्त लायक सो म्हाका एक लायफान चान्स मेळ्ळें जाल्यार मुवीन तेका विलनाचो एक जोर विलनाचो एक रोल करीचे म्हणून म्हाका मस्त आशा आसा सो तुज्या मायंडान तूं एखाद्या आमी चिंतलाय की तले एक रोल करीचे कले एक ड्रीम रोल तुजो 3 इडियट्स म्हणजे म्हळ्यार फेवरेट मुवी आतां कशें आमिर खानाक पळयतना लोकांक कितले इन्स्पायर जाता बिकॉज ताणें कितले लायफ चेंज केले त्या मुवींत पळय सो ते म्हाका मस्त टच करता सो तसलो एक कैमिणी म्हाका रोल मेळत जाल्यार वेर आय कॅन टच मस्त लायफ्स सो दॅट इज समथींग दॅट आय वूड वॉन्ट टू डू या ओके तर एक रोल मेळोन तुमकां सांगता मॅनिफेस्ट करया आमी देखून आतां आमी सुमार उलयल्या सो अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ द सेशन आतां आमी तुका रिसर्च जाल्यार तुजे तोन एक संदेश आमच्या लोकांक तुवें दिवचे जाल्यार वॉट वूड यू लायक टू टेल ओके आमकां कश्ट केदाळे येवनूच आसतात बट ते काणयोन आमी केदाळे रोडोन बसोंक जायना म्हज्या लायफान अशें जालें तशें जालें म्हणून सो हांवें ओडोरी मस्त पेटी सांगलें आय बिलीव इन मॅनिफेस्टेशन काले म्हणटा ताका कोंकणीन म्हाका काले म्हणटात एक वर्ड गोत्त ना मॅनिफेस्टेशन काले म्हणचें म्हणून बट काले गी म्हण सांगल्यार आतां तुमकां एक कालेंय तरी एक तुज्या लायफांत करूंक जाय जाल्यार ते तुमी तुमच्या मोतीच्या पडद्यार एक पीट इमॅजीन करीचे आनी तुमी जियेचे तें आतां म्हाका कशें आसलें म्हण सांगल्यार म्हजे पोस्टर्स काले म्हणटात म्हजे मुवीचे पोस्टर्स मँगलोरांत आसा गलीजे आसा जे म्हाका पळोवंक मेळ्ळे जे ड्रायव्हिंग करतना म्हणून ते हांव केदाळे मॅनिफेस्ट करनासतलो आनी हांव तें इमॅजीन केल्लें कशें आसत आनी प्रमाण सांगून पण तेंत हांव चिंतिनासतना अस्मिताय जालें आनी म्हजे पोस्टर्स मस्त कडेन म्हाका पळोवंक मेळ्ळे हांव ड्रायव्हिंग करतना म्हाका मस्त जाणांनी फोटे काडून धाडले आसा तुजे पोस्टर हांगा आसात आनी इनफॅक्ट आतां जाल्यार एअरपोर्टांतल्यान भायर येताना अस्मिताचे पोस्टर आतांय आसा सो ते एक हांवें मॅनिफेस्ट केल्लें सो ते पॉवर ऑफ मॅनिफेस्टेशन इज समथींग दॅट एवरीबडी शूड डू ल्हान जावं दी कोणी वडिलां जावं दी तुमकां कालेंय तुमच्या जिवितांत ल्हानशें तुमकां ते मोमेंट ती घडी तुमकां जिवंक जाय जाल्यार तुमी तें इमॅजीन करीचे आनी तुमी तें जालांत म्हूण चिंतीचे सो ते दाळा मात तें इट विल कम ट्रू सो दॅट इज माय मेसेज एनीथींग इवन टू द यूथ लायक यू नो वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव जस्ट मॅनिफेस्ट इट विल हॅपन कित्याक म्हणून सांगल्यार म्हाका हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे एक स्टोरी हांवें आयकल्ली एका मनशाक मस्त डिप्रेशनार आसलो लायफूच नाका म्हणून हॉकडावन सो निमाण एक सुसायड करूंकेच्या वेळार ही हर्ड ऑफ द पॉवर ऑफ मॅनिफेस्टेशन ताणें कालें करूंक सुरू केलें सद्दां सकाळीं उठून ताका कालें जावंक जाय लायफांत ताणें बरोवंक सुरू केलें आनी ते वडिलांन वाचून हांव हें जाता म्हूण सांगून ताणें सांगूंक सुरू केलें आनी विदीन अ इयर ताचें लायफ सगळें चेंज जालें म्हूण सांगून हांवें वाचलें म्हाका ते करेक्ट इन्सिडेंट काल म्हणटा उडास ना बट दिस इज वॉट आय रेड सो देखून आमी कितें चिंता द पावर ऑफ पॉझिटिव्हिटी म्हणून कितें सांगतात तें ट्रू आमी एकदम ते मागण्यांत घालये थोडी कालें करतात मागण्याच्या पावरांत तशें घालतात कित्याक म्हळ्यार आमची इन्फंट जिजस शायनात हांगासर आमी बसता आनी मस्त तूंय हांगासर येवन आसता मस्त पिटी तुका हांगासर पळयला सो हांगातून कांता गे म्हणल्यार हर एका जाग्यार तसोच तूं म्हणल्यार एक पावर आसता देखून आमी खंयच्या कडेन आमी कितले चड पॉझिटिव्हिटी संवसारांत घालता आमी युनिवर्सान कालें घालता म्हणून सांगता ते गुवन वेता आनीक 10 वांट्यांनी पाटी येता म्हणून देखून तूं बरें घालताय ते गुंता सगळी बरेंपण खाण घेता पाटी येता तेंतून तूं नेगेटिव्हिटी घालताय सगळी नेगेटिव्हिटी वेता नेगेटिव्हिटी पुरो उट्ट करता ती तुज्या कशेन पाटी येता आनी तूं काल उलयताय ऑल्सो दॅट ऑल्सो मॅटर्स लायक यू नो आतां थोड्या पेटी सगळीं सांगतात आतां आमकां अर्जंटाक हिंगी वचूंक आसा शें म्हाका ट्रॅफिक मेळनातल्यार पुरो सो तूं तुज्या उतरांतच आसा की ट्रॅफिक मेळो नजो म्हण बट देन यू एंड अप इन द ट्रॅफिक सो तशें जस्ट अ स्मॉल इन्सिडेंट आतां तुका कालें म्हणटात खंयी आतां तुजें काजार आसा कालें हांव आतां काजारा पयलें सीक पडनातल्यार पुरो करेक्ट बेसिकली वॉट यू शूड टेल इज कालें म्हणटात I want to be healthy, you know, I will be healthy or something like that. That is one example. So, tu kaaleं utran तुजी उलयताय that will kind of, you know, hold to. आनी कालें हांव एक्सरसाइज करचें म्हण सांगल्यार हें म्हाका एका म्हज्या कजिनान सांगलें कालें म्हळ्यार लायक यू नो हांवें एक बूक केल्लो आनी तातूंत हांवें म्हाका कालें अचीव करूंक जाय और स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट थिंग्स म्हाका कालें जाय पळय सो ताजे हांवें फोटोज काडन आनी हांवें बरोवचें की at this point, at this day, for example, कालें म्हणटात म्हाका मम्मीक एक तिच्या 60th बर्थडेक चेन दिवंक जाय आसली सो हांवें कालें केलें म्हजे एक फोटो काडून चेनाचे गोल्ड एक जस्ट रॅन्डम पॅटर्न गुगलांत डावनलोड केलें आनी बरयलें की आय वॉज एबल टू गिफ्ट दीस टू माय मॉम ऑन माय 60th बर्थडे आनी तेजी डेट आनी पुरो घाल्ली आनी हांवें चिंतिनासतना इट हॅपन्ड हांवें तिका चेन दिलें आनी देन द पॅटर्न वेन आय वेंट बॅक आफ्टर मस्त म्हयन्या उपरांत हांव वचून पाटी पळयतना इट वॉज एक्झॅक्टली द सेम म्हळ्यार खंयी हांवें मॅनिफेस्ट केल्लें तें दीस इज जस्ट वन एग्जाम्पल तशें हांवें मस्त
काय म्हणटात फोटोज डावनलोड करून बरयल्ले ताका एक डेट दिली आसा केदाळे तुमी एक काय म्हणटात ताका एक डेडलायन दिचे की ह्या टायमार आय वॉन्ट टू अचीव दिस आतां म्हाका हांगा वर्ल्ड टुराक वचोंक जाय जाल्यार बाय दीस डेट म्हाका इतले कवर करूंक जाय ओके आय वॉन्ट टू ट्रॅव्हल हियर सो तशें आसतना इट वील हॅपन करेक्ट सो आनी म्हाका ते आतां वचून बूक पळयतना हांव चिंतीन आसतना थोडे काय म्हणटात जाल्यात करेक्ट सो तुवें ते म्हणटाना म्हाका उड आसा तो ओम शांती हो मुवींत तो ते बाटली अवॉर्ड काढून तो एक सांगता पळय अगर तुम कुछ चाहो तुम कायनात तुम्ही लगाने में लायक लग जाती है म्हणून सांगून ते निजावन सत कित्याक म्हणल्यार आमी खंयचे आनी एक खालें म्हणून सांगल्यार आमी आतां मॅनिफेस्ट करूंक सुमार सांगते करयत बट आमचे इंटेंशन क्लीन असचे दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट इंटेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मोस्ट इम्पॉर्टंट कित्याक म्हणून हांगासर आयली हाच्या आदी आयली थोडी म्हणा लागली आमी बऱ्या कित्याक समाजाक आमी कितें बरें करूंक आशेता आमकां आतां इतलें सक्सेस मेळना आमी जिणेच्या बऱ्या अंतर आसा बट आमी कितें आसाव ते समाजा वरवीं आसाव कितें आसाव लोकांच्या मोगा वरवीं आमी ते आसाव देखून तांच्या खातीर आमकां कितें करूंक जाय म्हणून तशें सांगताली सो इतलें पुरत आसतना तूं आज हांगासर आयल्याक हांव परत हे पडटी तुका देव बरें करूं म्हणटा बऱ्यांतल्यो बऱ्यो संगती आज तुवें मस्त जाणांक तूं इन्स्पायर केलें म्हणून खंडीत जावन हांव पाती येता अशें आसतना लास्ट एक क्वेश्चन तुका विचारता रिलीजन इज हाऊ इम्पॉर्टंट टू यू म्हळ्यार एक रिलीजियस व्यक्ती जावं तूं एखादा कॅथलीक इगर्जेन कोयरांत आसलोय तूं हांगा मिसाक येवनशें हांवें पळयलां सो रिलीजन आनी स्पिरिच्युअलिटी ह्यो दोन संगती तुका दिले जाल्यार तूं काले चूज करताय तूं रिलीजियस घे स्पिरिच्युअल घे ओके हांव पुरा रिलीजनाक काय म्हणटात रेस्पेक्ट करता ओके बट सिन्स वी आर बॉर्न इन अ कॅथलीक हाऊस होल्ड सो दॅट हॅज बीन माय इट इज बीन व्हेरी क्लोज टू मी बट वेन आय से स्पिरिच्युअल दॅट इज द कनेक्शन दॅट आय हॅव विथ द काय म्हणटात डिवायन यें सो दॅट इज समथिंग दॅट आय वूड ऑलवेज प्रिफर बिकॉज काय म्हणटात रिलीजन काय म्हणटात एक जस्ट काय म्हणटात इट इज जस्ट अ नेम दॅट इज गिवन काय म्हणटात आता तशें इनवांची ऑल्सो दे ऑल्सो प्रे कळ्ळें all the prayers are the same correct the spirituality is nothing but that belief that you have that there is somebody who's there for you okay konni asanatla vela no that is something that I hold very close okay so tashe but meanwhile tumhi sakvettai te pura karta always see that is required that is required because atanchi youth election party asat ani igarje kala म्हणटात see हांव इगर्जेच्या सुत्रात वाडलो म्हाका there's a lot म्हाका मेळ्ळा तातूंत जावन दी म्हजे संगीताचे देणे जावन दी या कले मस्त संगती आनी वी आर बॉर्न देर आनी आमकां मोरतना पुरचें थंयत सो दॅट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड करेक्ट कित्याक म्हणजे हांवें क्वेश्चन काले सडावूच आनी विचारता म्हण सांगल्यार सबार युथां कडेन थोडे पटी हांवें उलयतना ती म्हाका म्हणटात इगर्जे काल्याक वेचे कित्याक म्हण सांगल्यार कोविडा वेळार आमकां खंय वचोंक जावना आमी घरांत बसून पळयतल्या जाल्यार आमी वचोना आमगे सो मागणे काल्याक जाय देव म्हणलो आसा गोत्ता आमी बरें केल्यार कित्याक म्हण सांगल्यार थोडे पटी म्हणचे आसा आमी बरें केल्यार मात्र पुरो मागण्याची गरज ना म्हण सांगून बट इट इज नॉट दॅट वे आमकां दिल्लो भवार्थी आमी जिवचे थोडे पटी सेलिब्रिटीज आतां तुमचे तले सेलिब्रिटी मस्त जाणां हांगासर आयले सगळे म्हणाली मागण्याची इम्पॉर्टन्स आमच्या मागण्याची जिवी तुमकां जायजेत कित्याक आमी कालिंग करता जाल्यार देवा स्वादार नासतना खंडीत जावन आमकां साध्य ना सो तर आतांच्या आमच्या सकड युवा जाणां कडेन हांवें सांगचें इतल्यांत तुमी कितलेंय बरें पण तुमचें तें आसूंक पुरो बट इन एडिशन इल्ल्या मागणी सांगत आसल्यार वी कॅन डू वंडर्स इन हांव खंयचें कार्य जाता न्ही जाल्यार स्टार्टिंगाक हांव डेफिनेटली मागणी करतात देवा कडेन लायक एक आदार मागता आनी जाल्या उपरांत आय हॅव टू थँक हिम that is very important like because he has blessed you तेदाळा देवा गर्गन येवची कड्डायचे सो ते हांव केदाळे करता आनी इवन काय म्हणटात ICYM people take it for granted because तातूंत कितले youth shape जातात तांकां रियलायजच जायना that whole youthhood थंयच स्पेंड जाता आनी कितले तातूंत शिकोवंक मेळटा कम्युनिटी लायफ शिकता या हय सांगात आणि ते एसोसिएटेड विथ द चर्च इतले पळय आतां लोक म्हणटा आमी इगर्जे काल्याक वयचे सी देर आर सो मेनी थिंग्स एसोसिएटेड इगर्जे तावन सो तुझ्या लायफात एक्झाम्पल वॉट यू गॉट तुझ्या संगीताची जर्नी सुरू जाली कोयरा तावनूच सुरू जाली आणि संगीता तावनूच अस्मिताय मूवी मेळ्ळी अँड वॉट एव्हर यू आर टुडे शायनिंग इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड तशें म्हणटा आसतना देखून युवा जाणांनो आमच्या युवा जाणांनो अश्विन डिकॉस्ता हा हांगासर आयलो साबार युवा जाणांक ताच्या लायफांत आज मस्त इन्स्पिरेशन मेळोंक पुरो देखून वो एपिसोड जाता तितले जाणां कडेन शेअर करा कित्याक आज बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सांगती मॅनिफेस्टेशना विशयान जावन दी ताच्या जिणेच्या कश्टा विशयान जावन दी कित्याक म्हणजे ल्हानपणांत ताणें कश्ट पळयला जाल्यार आज तो सक्सेसफूल जाला जाल्यार ताच्या त्या एका खंयच्याय तरेन गिव अप करूं ना ताणें ते एक लायफांत एक सलवणी म्हूण सांगून आपणावना कश्ट काडना आज ह्या स्थितीर येवन पावला आनी हांगा आज आमच्या सर विक्षकां तर्फेन आमच्या टिमा तर्फेन आमी तुका इतल्यांत मागचें की हांगासर ह्या पवित्र तळार आमी बसल्या सो आय थिंक दीस इज अ मॅनिफेस्टेशन काउच तूं कितें सपनावन आसाय कितें तूं आशेवन आसाय ते सगळी तुका मेळोवन दी तुजें जिवीत आणकी चड नंदन जावन दी
येदोळो तूं एक स्टार बट शाईन मोर ब्रायटली म्हणून हांव आशा येता. सर आमच्या विक्षका तर्फेन परत ते फावटी तुका देव बरें करूं म्हणटा and thank you for coming. थँक्यू सो मच. मस्त Hope you देव बरें enjoyed. करूं. आय रियली एन्जॉयड. मस्त देव बरें करूं. म्हाका परत एक पिटी हांगासर आपयल्याक आमंत्रण दिल्ल्याक आनी खुशी जाली तुमच्या संगी उलोवन संभाशण करून. देव बरें करूं. येस तर विक्षकानो अश्विन डिकॉस्ता आज हांगासर आमच्या सांगात आसलो बऱ्यांतली बऱ्यो संगती आमी मस्त उलयल्या. तुमकांय हाचेतून बरें पड लाभला म्हणून म्हजी पातयेडी एखाद्या वेळा तुमच्या जिणेंत आयच्या एपिसोडा वरवीं कितेंय ल्हान बदलावण आयल्यार हे कार्यक्रम करणं सार्थक म्हणल्यार बरी. देखून जाता तितल्या लोकां कडेन आनी प्रत्येक जावन युवा जाणां संगी हो एपिसोड एक वांटून घेया. कित्याक आजकाल थोडी युवा सगळ्यां म्हूण सांगिना चडावत आमची युवा जाणां मस्त बरी आसात, सक्कड काम बऱ्या तरान करनासात. पूण थोडे फावटी थोडी युवा जाणां थोड्या संकश्टांक सांपडून वा डिप्रेशनाक सांपडून कश्ट आसच्या वेळार एक एपिसोड तांचे जिणेक आदर्श जावन दिता. तांकां तांचे जिणेचें एक इल्लेशे बदलावण हाडूंक वा इन्स्पायर जावंक हो एक एपिसोड अवकाश करून दिवन दी म्हणून आशेत आसतना आमच्या सांगात रावून इतल्या एपिसोडांतून आमकां तुमी सपोर्ट करनासात त्या खातीर सर्वांक आमी रणी जावन आसा. आनी परत येवच्या हप्त्यात परत मेळच्या पयलें समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा, सगळ्यांक शेअर करा आनी कॉमेंट्स करून हो एपिसोड कसो जालो म्हणून तिलसीत आसतना आनी कोणायकी आमी मुखार आपेजे तर सोशल मिडियार इंस्टाग्रामार वा फेसबुकार आनी तशेंच आमचे WhatsApp नंबरूय हांगासर आसा. तुमी आमकां दयाकन केदाळे मेसेज करी येता आनी सगळ्यांकी परत हे फावटी देव बरें करूं. देव बरें करूं.